Yadnika Gyokatyung, Amikit Gyoya, A level, page number 5. Deva tuam soro, tuka busuk mudu kita. Deva tu sanso shimu, jibit tuka betondita. Deva tuam soro, tuka busuk mudu kita. Deva tu sanso shimu, jibit tuka betondita. Bapa putra katya, wonton moy masasna. Bapa putra katya, wonton moy masasna. बापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याची नावेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मोगाच्या भवन बेणू पास्कांच्या काळार क्रीत भाशेन आमी नियाड केलो. देवान आमचे पासत कितें केलें हाचे वयर आनी आयज आमी नियाड करता देव कोण. आनी जेन्ना आमी म्हणटा देव कोण तेन्ना ताजो जबाब जावन आसा आमचो देव जावन आसा देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. म्हणटकूच आमचो देव जावन आसा पवित्र त्रित्वी. आनी आयज आमी पवित्र त्रित्वीची परब करता. एक देव आनी तीग जाण जोण. आमचो देव जावन आसा मोगाशटानो एक फामील, एक कुटुंब. आनी हाचेरूच आमी नियाड करता. हो जावन आसा आमच्या धर्माचो एक व्हडल्यांतलो व्हडलो गूट. म्हणटकूच हाचेरूच आमी नियाड करुया. हो गूट आमकां बरे भाशेन सजमूंक देवाचो आदार इमिसाचे भेटेंत आमी मागुया. आनी ह्या वेळार सगळी आमची पातकांची दूख धरून जेजू लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सरपुत्रता देवाक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भाग्यान सदां साकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पविदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सोडीच्या राया सोर पुजेता देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता.
आमी तुका दिलवासता तुझ्याच तोड वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे ऐकल्यास पुताक सोम्या देवा देवाचे शेली तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुझ्या अगणित जिवितान आमी भाग घेवच्याक तुवें तुझ्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारान धाडून तुजो पवित्र कूट मनशाक उगडापो केलोय. कोरोबावार तुवें आमकां उचारूंक दिलाय देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी घेता आनी तिच्या सोक्तेच्या परचुरीत कोरण्यांनी तिचें एकपण ओळखून तुमकां तेगाय जोणांक त्रिएक देवाक कालतेपणी आमी पोरणी पाठ करता. सगळ्या काळजान तुमची महिमा वाखाणटात आनी ही आमची बुजवण तुमकां मानो म्हूण मागता. ही आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देवचे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रातवड चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परान फरमायलेले त्या प्रमाणे आपल्या हातांनी 2 फातरी घेऊन मोसेस भोव सकाळी दोंगरार चढलो. सर्वेस्पर एका कुपाच्या रुपान देवलो आनी मोइसेसाशी येवन उबो रावलो. मोइसेसान सर्वेस्पराचे नांव वाखाणलें. सर्वेस्पर ताचे फुड्यान गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर सर्वेस्पर दोयाळ मोवाळ काळजाचो आनी सोंसणिकायेचो देव भलेपणाचो सागर आनी भोव विश्वासी. आनी मोइसेसान बेगीस साश्टांगी पडून ताका नमस्कार केलो आनी म्हळें, सर्वेस्परा आतां हांव तुका मानवालो जाल्यार तूं आमच्या सांगाता राव म्हूण हांव मागतां. पोरजा खरेंच गर्विश्ट पूण आमची खोटेपणां आनी आमची पातकां बगस आनी तुजे दायज कशें आमकां घे. देवाचे उतर हे देवाचे वळखकार. आमचो जबाब जातलो, मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणां. मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणां. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणां. तुजे व्हडवी आनी पवित्र नांव व्हड जावं. मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणां. जबाब. मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणां. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरान आमी तुजी स्तुती करता. सप्ता वयर मान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणां. तुज्या राजाच्या सिंहासनार आमी तुजी स्तुती करता. सप्ता वयर मान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणां. जबाब. मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणां. तूं समदिराचो ताव घेताय आनी केरुबीन वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता. सप्ता वयर मान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणां. जबाब. मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणां. अंतराळाच्या मळबार आमी तुजी स्तुती करता. सप्ता वयर मान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणां. जबाब. मान आनी व्हडवीक तुका सासणांच्या सासणां. भाग्योन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेली दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो,
खुशाल बरीत जायात, सोपून जायत वचात, एकामेकाक उर्बा दियात, एका मनाची जायात, शांतीन जियेयात, आनी प्रितीचो आनी शांतीचो दीव तुमचे सवे आसतलो. पवित उमो दिवन एकामेकाक नोमान करात. सगळी बावाटी तुमकां नोमान कोत्तात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित आत्म्याचो एकवट तुम्हा सोमेस्ता सवे आसूं. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्काराक आमी गीत घेवया. B10 पेज नंबर 27 आमी चवथो श्लोक गायतले. Salves por salves por salves por salves por Sorgani soksan ekti sotole Bondeva uto Sashna butole Sorves pora Soy Sorves pora Soy Sorves pora Soy Sorves pora Soy सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फॉर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फॉर्मोण पडलोलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार बाबार दवरूंक ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वागानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, गेल्ल्या वर्सा हे पोरबे सोमयार आयताराचें मीस सोंपल्या उपरांत हांव इगोर्जेंतान रुमांत वेतालो तेन्ना हांवें पळयलें आमच्या एका दोतोनीच्या वर्गान देव संदेशकार येवंक ना तें. आनी देव संदेशकार ना म्हणून भुरगीं उलयतालीं देखून हांव त्या वर्गान भितर सरलो. पवित्र त्रित्वेची परब म्हणटूच पवित्र त्रित्वे विशींच तांचे लागीं उलयतलो हें म्हज्या मनांत जालें. आनी त्या पासत थोडेशे प्रस्न हांवें तांकां विचारले. तांकां विचारलें उदकाचे कितले प्रकार आसात आनी खंयचे ते. वेळ ओगडाय नासतना भुरग्यांनी जबाब दिलो, उदकाचे 3 प्रकार आसात. आनी खंयचे ते तांच्यांनी रोखडेच सांगलें. पयलें म्हणल्यार सॉलीड, लिक्वीड आनी गॅशियस. आनी खंयचे ते उदक, तशें आयस आनी वेपर. वेळ ओगडे नासतना भुरग्यांनी जबाब दिलो. आनी हेंच उदाहरण घेवन तांचे लागीं हांवें पवित्र त्रित्वेची खबर केली. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो 3 जाण पूण एकूच देव. जशे उदकाचे 3 प्रकार, ह्या 3 प्रकारांचे वेगवेगळे फायदे, पूण 3 प्रकारांचो
एक मूळ प्रकार आनी तो म्हणल्यार उदक. तशेंच बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तीग जाण पूण एकूच देव. प्रितीच्या इश्टांनो, हें उदाहरण घेवन भुरग्यांक सांगलें आनी कशे भाशेन त्रित्वेची खबर तांकां आनी थोड्या उतरांनी हांवें सांगली. पूण मोगाच्या इश्टांनो, असलीं जायतीं उदाहरणां आसात. जावं हें उदकाचें, जावं सुर्या ताच्या किरणां ताचे उबेचें, असलीं जायतीं उदाहरणां आसात. आनी जायतीं उदाहरणां घेवन जायत्या जाणांनी पवित्र त्रित्वेचो खरो अर्थ सांगूंक जाय तो प्रयत्न केला. पूण मोगाच्या इश्टांनो, हीं उदाहरणां घेवन पूर्णपणी पुरायपणान पवित्र त्रित्वेचो अर्थ सांगोंक आमचे लागीं घडना. कित्याक पवित्र त्रित्वी जावन आसा एक मिस्तेर, आनी मिस्तेर म्हणटोच हो गूट आमचे लागीं आमच्या मनान सजमोंक भोव आगोड, आनी हेंच आमच्या देवाचें वर्तेपण. प्रितीच्या इश्टांनो, त्या पासत तकलेन न्हय पूण आमच्या काळजान, मोगान आनी भावार्थान हे पवित्र त्रित्वेचो खरो अर्थ आमी सोजमूंक फावो. स्वामी जेजू क्रिस्त देव आनी आपणाच्या जिवितान ताणें पवित्र त्रित्वेच्या मिस्तेराची खबर केल्या. शुभ वर्तमान बरयतल्यांनी हाचे विशीं बरोवन दवरलां. तशेंच जेजूच्या शिसांनी पवित्र त्रित्वेच्या नांवान आपलें मुणयारपण फुडें व्हेलां. काळा काळार देवशास्त्र्यांनी पवित्र त्रित्वेचो अर्थ ताची सोजमूण दिवंक तांच्यांनी प्रयत्न केला. कावन्सील ऑफ नायसिया तशेंच कावन्सील ऑफ कॉन्स्टंटिनोपल हांच्यांनी पवित्र त्रित्वी एक डॉगमा भावार्थाचें सोत म्हूण परगट करून आमचे पासत दवरलां. आनी आयज खेरीत भाशेन आमी पवित्र त्रित्वेची आमच्या त्रिएक देवाची दोबाजीक परब समोर उमता. आमच्या देवा पासत आमी उपकारी आनी दिनवाशी जावंक गरजेचें. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां जाल्यार थंयसर आमी पळयलां देव दुलोप आनी विस्वाशी म्हूण. आनी देव दुलोप आनी विस्वाशी तसोच खेरीत भाशेन ताचो खोल संबंद आपले पोरजे सोबे आसा ताचे विशीं आमी आयकलां. आनी देव आपले पोरजेक केन्नाच सोडचो ना हें आस्वासन ह्या पुस्तकाच्या बरयणारान आमकां दिलां. तशेंच दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू कोरिंतकारांक बरयतना दुसरे चिटीच्या शेवटाक बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान नमस्कार करता तेंय आमी आयकलां. आनी शुभ वर्तमानान जेजू देवा आनी मनशा मदें आसलेलो मोगाचो संबंद कितलो गोट आसा ताचे विशीं आमी आयकलां. प्रितीच्या इश्टांनो, पवित्र त्रित्वेची खबर आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. खेरीत भाशेन शुभ वर्तमानांनी आमी पळयलें जाल्यार पवित्र त्रित्वेचें आसणें आमकां दिसून येता. मातेवाचो 3रो आवेस्वर 16वी-17वी वळ जेन्ना स्वामी जेजू क्रिस्त बावतिस्म घेवन जोर्दान नदींतलो भायर सरता तेन्ना स्वर्ग उक्तो जाल्लो आमी पळयता. आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान जेजूचेर देंवता आनी बापाचो ताळो थंयसर आयकूंक येता. तशेंच जेन्ना बोडवो गाब्रिएल आंकवार मारयेक भेट दिवंक येता, लुकाचो पयलो आवेस्वर वळी 26वी आनी ताचे उपरांतल्यो, थंयसरूय आमी पळयता बापाची सावळी आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आंकवार मारयेक जेजूच्या जल्माची खबर मेळटा. तशेंच जुआंवचो 15वो, 16वो, 17वो आनी 18वो आवेस्वर ह्या आवेस्वरांनी बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची बारीकसाणेन खबर केल्या. खेरीत भाशेन तांच्या कार्या विशीं खबर केल्ली आसा ती आमी थंयसर वाचता. तशेंच मातेवाचो 28वो आवेस्वर 19वी वळ थंयसर मेवता आमकां जेजूकूच सांगता, वचात संवसारभर म्हजें शीस करात आनी बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान तांकां स्नान दियात. प्रितीच्या इश्टांनो, ह्या परबे समयार खऱ्यांनीच खुशालकायेन आमी भरल्या. आनी खेरीत भाशेन ह्या परबे समयार आमच्या नियाळाक आयज आमी 3 वस्तू 3 मुद्द्यांचेर लक्ष घालुया. पयलो मुद्दो म्हणल्यार पवित्र त्रित्वेचें आसणें आमच्या जिवितान आमी ओळखून घेवया. इश्टांनो, सर्वेस्पोर देव बाप आमचो रोचनार हे संवसारान आसा तितलेंय ताणेंच रोचलां. खेरीत भाशेन मनशाक आमकां सगल्यांक ताणें आपल्या सारक्याची रोचल्यान.
तशेंच सोमी जेजू क्रिस्त सोडवणदार कुर्सार मरून आमकां ताणें आमच्या पातकांतलीं सोडयल्यान बावतिजमा दिसा आमकां आपलो उजवाड दिवन कालोखांतलीं भायर काडून नवीं मनशां आमकां केल्यान मिसा भेटेंतल्यान आपल्या मासा रोगतान आमचें तो उदारपसण करता, आमकां पोसता आनी आमकां सांबाळटा. हें त्रिएक देवाचें आसणें आमच्या दिसा दिसपोटी जिवितान आमी ओळखून घेवंक फावो आनी ह्या त्रिएक देवा पासत दिनवाशी जावंक फावो. दुसरे सुवातेर पवित्र त्रित्वेचें वर्तेपण आमच्या जिवितान नियाळुया. मोगाचे इश्टानो, खंयचेंय मागणें आमी सुरवात करतले जाल्यार बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचें नांव घेवन आमी तें सुरवात करता. तशेंच खंयचेंय मागणें आमी सोंपयतले जाल्यार ह्या त्रिएक देवाक महिमा दिवन आमी सोंपयता. खंयचोय साक्रामेंत घे, जावं तो बावतीज, क्रिस्त वो खंयचोय साक्रामेंत घे, त्रिएक देवाच्या नांवान साक्रामेंतान आसलेलें बरेंपण, देवीक कृपा आमी आमचेर वतून घेता. आमच्या वाडलोल्यांचे बेसांव लेगून आमी पवित्र त्रित्वेच्या नांवांतूच घेता. तशेंच याज्ञीक आपलो आशिर्वाद दितना पवित्र त्रित्वेच्या नांवांतूच आपलो आशिर्वाद दिता. ह्या पवित्र त्रित्वेच्या वर्तेपणा पासत दिनवाशी जावया. आनी शेवटाक तिसरे सुवातेर पवित्र त्रित्वी आमच्या कुटुंबाच्या जिविताक एक देख. मोगाचे इश्टानो, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तांचे मदें एक खोल संबंद आसा आनी तो संबंद म्हणल्यार मोगाच्या बुनयादीचेर दवरलेलो आसा. ह्या त्रिएक देवा मदें आसलेलो संबंद, तांचे मदें आसलेलो मोग त्याच देवान आमचे सवें मनशा सवें दाखयल्लो आसा. त्या पासत आमचे कुटुंबीक जिविताक पवित्र त्रित्वे मदें आसलेलो मोग आमकां एक देख. आमचे कुटुंबीक जिवीत ह्या त्रिएक देवा मदें आसलेल्या मोगाचेर दवरलेलें आसा. कितें भाशेन आमचे कुटुंबीक जिवीत जेन्ना आमी ह्या त्रिएक देवा मदें आसलेल्या मोगाचेर बांदता तेन्ना आमचे कुटुंब मजबूत जातात. घोव बायले मदें, भाव भावा मदें, भाव भयणी मदें कितें भाशेन हें इश्टागतीचें, हें भावपणाचें नातें वाडत वचूंक जाय. प्रितीच्या इश्टानो, जेन्ना ही परब आमी करता तेन्ना त्रिएक देवाचो आशिर्वाद कितें भाशेन आमचेर दर एकल्याचेर मागून घेवया. थोड्याच वेळान सोमी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार येतलो. देवाच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान जियेतलो. तशेंच सासणाच्या सासणांक रात चलयतलो तोच जेजू क्रिस्त. आमच्या दिसा दिसपोटी जिवितान त्रिएक देवाचें आसणें वळखून घेवंक, तशेंच त्रिएक देवाचें वर्तेपण समजूंक आनी आमच्या कुटुंबाक त्याच त्रिएक देवाची देख घेवंक त्याच जेजू क्रिस्ताचें बळ आनी कृपा मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी भावार्थाची उसारणी आमी पुरगट करुया. सत मानता देवाक, सर्वपदवीदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं पृथ्वी संवलो, आकवार मेरेन जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें खूब सोंसले, ताका कुस्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका किपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्या जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवल्या आनी मेलेल्यांची सुबी करूंक येतलो. सदमाता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जायती मागणी घेवन आमी हांगासर आयल्यांत कितें भाशेन मागणी बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक पुढाऱ्यांनी आमच्या धर्माचे गूट खोलायेन नियाळूंक आनी समजता ते भाशेन पोरशेक तांची शिकवण दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकी पुढाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलोली जबाबदारी पाळटाना कसलोच वेगळोचार करिनासतना सगल्यांची एकसारकी मोगान
उर्बेन आनी जबाबदारेन सेवा करूंक तांकां खेरीत कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जायत्या गोराब्यांनी ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून झगडीं किजिलां जावन रोगताची भाव भयणां लेगून एकामेकाक वळखो नासलोले पोरी जियेतात. असल्या कुटुंबांतले सगळे वायट काडून उडोवन दर एका कुटुंबान देवाचो मोग एकवट आनी कृपा वसूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमी हांगा एकठांय जाल्लीं सगळीं त्रिएका देवाची खोल वळख घेवन एकामेका सोबे मोगान एकवटान आनी कुरपेन जिवंक आमकां खेरीत मोजोत मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मुगडपाक किरीत भाशेन ही परबे समयार ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यांत. ही मागणी फावो करून हांवें मागता आनी ह्याच देवीक कुटुंबाची देख घेवन आमी ह्या संवसारांत एकवटांत मोगान जियोंक तूंच आमकां तुजी कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयर वेळार आमी गीत घेवया C35 पेज नंबर 43. Muchacha waurang kelo bedoita tukaundo wakani tukababa liam kachivaundo wakani tukababa liam बाबा बिनो म्हजें तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवपाक मानता तसलें म्हूण मागात. ह्याच्यातले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या ह्या भोगसभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्पर आमचे देवा भावार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उचारून तुका भेटयता ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर आनी ताचे वरवीं आमीच तुका सदांच गोंपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासणाचे देवा सोरकडे आनी सोरथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या बरोबर तूं एकूच देव एकलोच सर्वेस्पोर पूण तुमी एकूच देव आसता एकूच जोड न्हय बगोर एकाच देव सैमाचे ते एक जोड. तुवें उगडापो करून दाखयलोलो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी थीर भावार्थान सोत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच ओंतोर नासलोली मोहिमा कालतेपणी ओळखता. कोऱ्या आनी सासणाच्या देवा एक एकल्या जोडांचो विशेष गूण आनी तेगांयचें एकूच सैम आनी सोम सारकी मोहिमा मोंदून तुका आमी परतीपाड करता. हीच मोहिमा वाकाणून देवदूत आनी सर्गींचे दोलबार एकाच ताळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय
सर्वेस्वराचे नवीन येता ताका सोय पूण सुर्गी तुका सोय सोय बापा क्रॉस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंद्री पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुश्ट म्हणून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेज कियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेसपण जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेज कियात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोऱ्या मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Pavartaso kuta porkotuya. Gesù meno, Gesù ci bonzana. Gesù meno, Gesù ci bonzana. Gesù novia e dolo. Gesù novia e dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक म्हणजे सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितुमचेर विस्तार लेचे पवित्र वेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वाग्योन बापा फिलीप नेरी आमचे गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो दूर मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां चेष्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोडे फुडेंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती भाग्योन धर्मदूत आनी सरकारान तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगताची महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंतूर आनी पळय तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सरुणराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडत नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवातांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सोसकाय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे आनीक आमी बरोवचें नोतर आयकता तर आमकां जोदार काकलुतेन सरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतली वाटाय कित्याक राजवळकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा समय जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र आबाड ताचेर दिश्ट घाल आनी जे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट तुलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपोल्यान तीच आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुमचे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजे बो अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोशिलो कोर्सुरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका आमेन क्रिस्मसाच्या वेळार आमी गीत घेवया D12 पेज नंबर 53 Gesù amci model za cautocive za pulitan din postice otmiace vor bodaice e cu tuce amce orbon baba pavui amci bosu Kushal monan, kalsa buktir, Korea busun Korea shevo. Kushal monan, kalsa buktir, Korea busun Korea shevo. प्रार्थूया सरपदवेदार देवा आमच्या बापा ह्या दोबाजीक पुरबे दिसाक तुका तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या आमच्या त्रियेक देवाक भावार्थान पुर्तीपाड करून ह्या संवसारांत आमी वांटो घेतला तुमच्या जिवितान ओदीक ओदीक आमकां बोर आनी तुमच्या मोगान आमा समेस्तांक संपूर्णायेन एक कोर एपुरी ह्या संवसारान भावार्थान तोलतना आनी शेकी स्वर्गार तुमकां रूप रूप पडयतना सगळें आमचें जिवीत भू पवित्र त्रित्वेची निरंतरी दिनवाशी आनी वाखाणणेची जावं म्हूण मागता क्रिस्तां आमच्या सुमिया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्पविदार देव बाप पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक आमी गीत घेवया E13 पेज नंबर 85 Wakani deva baba Wakani tacha puta Wakani povita atmya Rostarak moi marga Apnai tachi burgi Wakani